गोविंद शिरोडकर हांव चिंबलचो आणि हांगासर एडवायजर म्हणून काम करता देखून आमचे रिजर्वेशन फॉर पॉलिटिकल तर हातून अशें आसा की गेली 19 वर्सां जाली गावडा कुणबी वेळीप आनी धनगर जे आसा धनगर सोडून गावडा कुणबी आनी वेळीप तांकां आदिवासी दर्जो दिवप कशें आसा एकदा तुम्ही नोटिफाय झाले एसटी म्हणून आमच्या कॉन्स्टिट्यूशनान आमचे अधिकार जे आसा ते स्पेसिफाय केल्ले आसा सारखे तेन्ना 19 वर्सां ह्या आमच्या हक्का खातीर आमकां वंचित दवरप हे सरकाराचे मोठे कुकर्म वाईट कर्म आणि ते केदे व्हडले अधिकारी जरी असले घटनेन जे कितें आमचे अधिकार दिल्ले आसा तेजे कडेन कसलेच तरेची छेडछाड करपाची अधिकार जो आसा हो हांकां ना इवन पॉलिटिकल लिडर जरी असले कोणी जरी कितके व्हडलो जरी मनीस जर असलो जर जायत हो पॉलिटिक्सान जाल्यार ताका तो अधिकार ना परंतु अशें जाल्लें आसा हांगासर की आमकां जे आसा आदिवासी गोंयच्या हांगासर ग्रांटेड धरलेले आसा आणि एक प्रकारची आयडिया जी आसा हे काडीत आसा म्हणजे कशें आसा डिलिमिटेशन जर तर न बसता काश्मीरा खातीर जर बसता आसत यूपी खातीर जर बसता आसत डिलिमिटेशन कमिटी वाय नॉट फॉर गोवा आणि अशा वेळार आमची मतां हांकां जाय परंतु आमचे जे अधिकार जे आसा आमकां दिवपाक जाय ते दिवपाचे हांच्या मनान ना अशें दिसता आनी तुमी जाणा आसतले 2003 जरी आमचे हे जर जाले जर जायत जाल्यार आमचे कांय जे हक्क जे आसा कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार जे आसा ते आमचे उठा सारखे आमी जेन्ना आमी सगळी एसोसिएशनां एकठांय येयली त्या वेळार आमी आवाज केल्या नंतर सगळ्या एसोसिएशनांनी आमच्यो कांय मागण्यो आसा त्यो चालीक लागल्यो आनी आयज अशें जाल्लें आसा परतून आमी अश्यो ज्यो सगळ्यो संघटना आसा आमच्यो गोंयच्या आदिवासीच्यो ह्यो सगळ्यो एकठांय येयल्ल्यो आसा आणि आम्ही सांगून करता की आमचो जो हे जे उरिल्ल्यो ज्यो सगळ्यो मागण्यो ज्यो आसा त्यो पूर्ण केल्या शिवाय आम्ही स्वस्थ बसपाक ना रवींद्र वेळीप हांव गाकोवेद फेडरेशन ह्या संघटनेचो वायस प्रेसिडेंट आयज आमच्या हांगा आमी केप्यां काणकोण साकून केप्यां सांगे तिसवाडी फोंड्यां सासेत आनी आमचे मार्मुगांव अशे सगळे तालुक्यांनी लोक आयज आमच्या एसटी समाज बांधवांक जमलेले आसात मागणी एकूच आसा की 2024 पयलीं जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन अजून पर्यंत एसटी समाजाक मेळोना ते मेळोवन दिवचे 1961 गोंय मुक्त जाले उपरांत आमकां जो एसटी स्टेटस जो मेळ्ळा तो 2003 मेळ्ळा 2003 एसटी स्टेटस मेळोवन सुद्दां आयज 19 वर्सां जालीं पूण ह्या पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचेर कोणीच कांय प्रयत्न करूना सो आमची एकच सरकारा कडेन मागणी आसा आनी ते राज्य सरकार आनी केंद्र सरकार की 2024 इलेक्शन जावचे पयलीं ही पॉलिटिकल रिजर्वेशनाची आमची जी मागणी आसा ती पूर्ण करची आणि हे तुका अचीव करपाक खातीर व्हडली कांय डिफिकल्टी अशी कांय ना की सिंपल ऑलरेडी आमचे रिसर्चा प्रमाणे प्रोसिजर सगळो जाल्लो आसा पॉलिटिकल बील जर आसत जाल्यार हे इजिली अचीव करपाक येता थँक्यू प्रेसिडेंट गोवा ट्रायबल असोसिएशन आयज आमी हिंगा जमल्यात आनी खास करून निश्चित मारपाक की आमकां जो हक आमचो घटनेचो हक आहा कॉन्स्टिट्यूशनल हक आहा पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो तो मेळोवन घेवपाक आज आमी सरकाराक एक आव्हान दिता की जरी तर आमचो हक तुमी पर्णे करना आनी आमची मागणी आमकां मागता ते प्रमाणे तुमी दिना जाल्यार हेज्या मुखार आमी कसले स्टेप घेतले ते आयज आमी तुमकां दाखोवन दितले पूण आयज आमी हिंगा एकठांय जाल्यात फकत तुमकां सांगपाक की आमचो हक आमकां मेळपाक जाय आनी सगळीं ऑर्गनायजेशनां जी पळय आमच्या गोंयांत ट्रायबल ऑर्गनायजेशन्स आहा ट्रायबलाचे सगळे लोक आसा जे आमचे मोठे धाकटे लिडर आसा ते सगळे आमी आज एकठांय जाल्ल्या सरकाराक सांगपाक की आमची मागणी जी आसा पॉलिटिकल रिजर्वेशनाची ती रिजर्वेशनाची तुमी ह्या 24 पयलीं 2024 पयलीं तुमी आमकां दिवची
हे आतां रिजर्वेशन आसा 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तुमकां कितलीशी रिजर्वेशन म्हणल्यार खंयचे मतदारसंघ ना जाल्यार तुमी हे करतात त्याचो डेटा रिजर्वेशनाचो आमचो डेटा पळय आहा एसटीचो डेटा आहा तो सरकारा कडेन ऑलरेडी आसा इलेक्शन कमिशना कडेन आसा ती खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटली ती सरकाराक भरपूर खबर आसा पूण आमचे कितें आहा आमचो हक जो आसा जे आमची पर्सेंटेज आमकां मेळपाची आहा ते पर्सेंटेजी प्रमाणे ती खंयचीच कॉन्स्टिट्युएन्सी आमकां मेळपाक जाय कितली पर्सेंटेज ती 12.5% आतां पर्यंत 2011चो पळय आमचो आंकडो आसा डेटा आसा त्या प्रमाणे आमकां सरकारान 12.5% दवरले आहा 12.5 तो आमकां मेळून दिवपाची गरज आसा आनी मेळपाक जाय. ह्या मिशनाचो सेक्रेटरी आयज आमी सगळे एसटी ऑर्गनायझेशन जे आसा तेंचे सगळे रिप्रेझेंटेटिव्ह तेंचे एक्झिक्युटीव बॉडीज आनी ऑल गोवाचे जे आमचे एसटी लिडर्स आसा आनी ऑल गोवाचे एसटी बांधव सगळे आज हांगा जमले आसा एकच मिशना खातीर की आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळचें. फाटले 2003 आमकां एसटी स्टेटस मेळ्ळो आनी आतां 19 वर्सां जालीं तो आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन अजूनय मेळना. हो आमचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट जावन आसा आनी हे मिशन आमी आयच्यान आज आमचो 18 ऑगस्ट रिव्होल्युशन डे जावन आसा 18 जून रिव्होल्युशन डे जावन आसा आनी आयज आमी ही मिसाल हांगच्यान केपेंच्यान पेटयता आनी ही मिसाल जी आमी आज पेटयतले ते संपूर्ण गोंयभर पसरतली. जो पर्यंत आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळना तो पर्यंत ह्या आमची चळवळ चालूच आसतली. दियात मोरे आमकां रिजर्वेशन दियात मोरे आमकां रिजर्वेशन 19 वर्सां जाली मोरे 19 वर्सां जाली मोरे आवय गे म्हज्या बाबा आवय गे म्हज्या बाबा मुखार सरल्यात. आमकां घटनेचे अधिकार जाय ते म्हटल्यार असेंब्लीक रिजर्वेशन पार्लमेंटाक रिजर्वेशन आनी कोणा कडेन भीक मागनात हो घटनेन दिल्लो अधिकार आमकां सरकारान दिवपाक जाय. आतां आमी 2003 गावडा कुळंबी वेळीप हे एसटी म्हणून नोटिफाय जाले आनी घटने प्रमाण कितले काय मेळटा फायदे मेळटात कितले आमकां प्रोविजन आसात अजूनय सरकार इम्प्लिमेंट करना. इम्प्लिमेंट करपा खातीर सरकारान नदरे मुखार हाडपा खातीर बाबा तूं आमकां हें दिवचें आसा तें दी बेगीन अशें म्हणून सांगपाक म्हाका एकठांय जालें. आतां मेन पिटिशन घातलेलें रिजर्वेशना खातीर थोडे मतदार तें कितें जालां आतां रिजर्वेशन तें पेटिशन पळय घातिल्लें न्ही तें पेटिशन सेपरेट. आतां पेटिशन घातिल्लें थिंगा 2 मुद्दे आहा थिंगा रिजर्वेशन दिवपाचें मागीर डिलिमिटेशन जावन आतां आमी डिलिमिटेशना उपरांत हें करून मागनात आमी मागतात रिजर्वेशन रिकन्सिडरेशन मागनाय आमी. रिजर्वेशन कित्याचेर रिजर्वेशन इन असेंब्ली. आज ऑल ओव्हर गोवा जे आमचे ट्रायबल लोक आसा ते एकठांय जाल्ले आसा डिफरंट ऑर्गनायझेशन्स एकठांय आयिल्ले आसात. पण एक गोष्ट सांगूंक सोदता की 19 वर्सां जाली आनी ही 19 वर्सां जाली आमकां स्टेटस मेळ्ळा तरी सुद्दां आयज पर्यंत आमी तीच डिमांड घेवन आयज रस्त्यार आयिल्ले आसात. म्हणल्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमी कितें मागताले आमी आमचेर उपकार मागिना. आमकां जे कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स दिल्लो आसा जे 12% रिजर्वेशन असेंब्ली सीट्स मेळपाक जाय आनी ते म्हणल्यार कितें 40 फक्त 4 सीट्स आणि हे 4 सीट तर आमकां दिवपाक शकले ना. डिफरंट ऑर्गनायझेशन डिफरंट गव्हर्नमेंट फॉर्म जालो 2003 ते 2022. सो आमी इतलेंच सांगूंक सोदता की हेच्या फुडें आमी वोगी रावपाचे ना. 2024 हेच्या पयलीं तर आमकां डिमांड फुलफील करिना जाल्यार जें कितें 2024 करपाक जाय तें आमी फुडें आहा करपाक.